प्रमुख आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे गोंय राज्याचे मंत्री क्रीडा मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर आणि हांगा उपस्थित असले सगळे इंजिनियर सराचे कर्मचारी वर्ग तसेच सगळे माझ्या वाड्या वयले लोक हांकां सगळ्यांक तसेच प्रेसाक हांव येवकारता। तसेच आयज गेली 5 वर्सां पयलीं हो रोड हॉटमिक्स जाल्लो, आतां सराच्या मार्गदर्शना खाला आमी हो रोड घातलो तेन्ना सरान आमकां रोडा खातीर भरपूर मदत केल्ली आसा। आनीक आयज आमचे टेन्युअर जरी सोंपलें तरी हेजे आज आमी हांगा रितसर हे केल्लें आसा उद्घाटन। आनीक सगळ्या म्हाज्या वार्डांतले एरियेंतले सगळे रोड हॉटमिक्स जातले आनी अशेंच कार्य करपाक आमकां अशेंच बुद्धी दिवं आनीक सगळ्यांक बरें आरोग्य लाभूं आनी सराचें मार्गदर्शन आमकां सदांच उरचें इतलेंच सांगून आमगे टर्म सद्या सोंपला। आतां हो वड म्हागे आसलो, त्या वडा म्हागे एक काम उरलें वॉटमिक्स घालपाचो। हांवें सिद्धू बी खूब फावटी फोन केलो वॉटमिक्स, तो म्हणटा रेडी जाला जाल्यार आतां वॉटमिक्स आमच्या मुखार आसा आमचो सर मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चराचो तेजें हांव स्वागत करता आमच्या हिला वॉटमिक्स दिल्ल्या बद्दल। तशेंच आमचे दर्शन भाऊ आनी आमचो रमा भाऊ आनीक आमची सगळी आमची गांवचे आमचे घरा आनी रिपोर्टर बरें दिसलें वॉटमिक्स घालपा म्हणटरी। आनी आतां वॉटमिक्स हांवें पयरूच कोणा दिपका म्हणलें हो एक वॉटमिक्स एक जावपा उलतो गेलो अशें म्हण, केन्ना कितें सरान कसलें काम सांगलें केलें ना अशें ना, सगळें काम केलें। पूण मागीर हो वॉटमिक्स एक घालपा उरलो म्हणलें तो बीन मागीर जाल्लो जाल्यार म्हाका बरें दिसतालें, तो बी जालो जालें अशें म्हणटा। आनीक इतलें सांग आजच्या या रोडाच्या इनॉग्रेशन सगळे आमचे मध्ये आहेत। तसे आमचे काउन्सिलर सायमन गंदे, माजी काउन्सिलर सायमन नालीन बाब गंदेश हेवूय आमचे मध्ये आसा। हें जवळ जवळ म्हाका दिसता काम 2 करोड 79 लॅक्साचें हें काम म्हाका दिसता सरान ह्या नगरपालिकेच्या एरियेक जे बारीक बारीक इंटरनल रोड आहाय ह्या रोडा खातीरच मुद्दम काडलें। खूब अशें लोकांचें हें आसलें ते इंटरनल रोड जावचे अशें, पूण मॅक्झिमम हे रोड जाले आसाय। तशेंच आमच्या वार्डां पसून 2 एक सकल निराकार देवाडेन आसा आनी हो एक रोड, हो जो आमी 2 पाटी बेश्टो नगरपालिकेन रोड केल्लो, एक पाट PWDन केलो दुसरो नगरपालिकेन केलो, पूण आज ताका ऑटोमिक्स पडटा। ऑटोमिक्स ह्या जेन्ना रोड जाला पळय रोड मातसो हें आसा सकल चड डावन आसा म्हणटा ह्या रोडान वचपाक लोक मातशें हें जातालें कित्याक रोड सारको जायना आसलो, पूण आतां ऑटोमिक्स जातकीर ह्या रोडाचेर रहदारी बरी जातली। आनी हांव सराक चड करून थँक्यू कित्याक म्हणटा आमच्या सरान कसलेंच काम दवरलें ना। हिंगा जावं हांव चावडेर वार्डाचो एक काउन्सिलर, चावडेरूय म्हाका सरान खंयचेंच काम दवरलें ना आनी ह्यावूय वार्डान खंयचें काम दवरलें ना। हांव जरी ह्या वार्डाचो जालो तरी ह्या वार्डाचें काम दवरलें ना, आमी सांगलें तितलें काम केलीं। ही 2च कामां आसलेलीं आनी बारीक अशें आमगे आनीक एक ट्रिपीन सुमार जावपाचें आनीक आसा, पूण तें सरा रिक्वेस्ट करता हांव हो घालता आसतना तो घाल म्हणून। पूण आज अशी परिस्थिती जाली आसा घालप म्हणल्यार पसून कॉन्ट्रॅक्टराक म्हाका लॉस जाता अशें दिसता, कित्याक आज जो दामोर आहा तो डबल टिब्बल जालो आसा, रेट जाले आहा। टेंडर तेणें कोट केल्लें ते बाबा 5 रुपयान गेले, आज तें 15 रुपयान जालें आहा बॅरल, अशी परिस्थिती जाली आहा। पूण कॉन्ट्रॅक्टर सांगपा पसून आमकां बरें दिसना, कित्याक बाबा एक हातीन इल्लेशें घाल रे म्हणून सांगपा पसून बरें दिसना। पूण सरान रिक्वेस्ट केलें एखादें घालूंक शकता तो हय, पूण तें हांव सराचेर सोडटलो आनी कॉन्ट्रॅक्टराक हांव रिक्वेस्ट करतलो एक ट्रिपीन जाता तें, पूण जाता जाल्यार करपाचें। हांव कॉन्ट्रॅक्टराचेर व्हडलें पेज घालना हय। आज दिसता म्हाका नगरपालिके भक्तांवाड्यार थिंगाय रोड आसलेले, पावळे आसलेले, आमगे ह्या धिरजा वाटांकय आसा एक 20 पॉयंटां हो आसा। हे सगळे रोड जातकीर आमकां नगरपालिकेच्या पसून ज्या कोण
पयलीं कावन्सिलर माजी कावन्सिलर आसलेले तेमकां हें बेनिफीट जातलें अशें दिसता म्हाका, कित्याक जे तेमी सांगून हे घायिल्ले रोड हय म्हणून ते बेनिफीट तेमकां जावचें अशें म्हाका दिसता. पूण आमगे वार्डां ह्या वार्डां खंयचेंच काम आनी उरलें ना. आतां सकयल निराकार देवळाचें पसून जें वॉल आसा तें पसून सरान गेलें आसा आनी तें रोखडेंच ऑर्डर मेळ्ळें खबर ना म्हाका, ऑर्डर मेळ्ळा आनी तें पसून जावपाचें आहा. सरान अमकें काम म्हणून आमगे दवरलां, सगळीं काम जाल्यार अशेंच सराक बरें आयुश्य मेळो आनी हेजे फुडें सरालें मुखार वचत रावपाचें वाटचाल उरो आनी आमी ह्या सरा बरोबर सदांच उरतले. कोणी कितें म्हणलें म्हणून कांय आमकां एक पाटी कितें येता आमी सरा कितें म्हणटाय आमगे उलोवप येयलें तोंडार उलोवप, पूण आमकां मनांतल्यान सर जाय. हय हय कितें वायट दिसलें वायट हांव उलयतां, पूण सर आमचे बेजार जाता काय म्हाका कांय खबर ना. आयज आमगेलो हो हॉट मिक्स काणकोणचो म्युन्सिपालिटी एरियाचो जो आख्ख्या काणकोणच्या आमच्या म्युन्सिपालिटीक बरोसो टायम पेंडींग उरलो, जाय त्या कामां लागून उरला. कित्याक आनी आयज हें उद्घाटन करतना हांव मुद्दम सांगूंक सोदता आमचे मदीं आसा आमचो काणकोणचो आमदार तसोच गोंयाचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी आर्ट कल्चराचो मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर, हे सगळे इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर म्हजे सगळे मोगी हिंगा आहाय तितलेच. आनी आयज आमचे मदीं बाकल ना खरेंच, पूण आज सगळे लोकांक तेजे बाकलाचो उगडास करून म्हाका दिसता कित्याक आमी सदां बराबर पावळे उदारगत करपाक ना वावरताले ना व्हरता, पूण सगळ्यां मदीं आसा अशें समजता हांव. कित्याक सगळे ते सपोर्टर आनी आमगे येयलो आहाय हिंगा. पयलीं सुद्दां सांगूंक सोदता हे दोनी रस्ते आमचे आहाय ते जाल्ले बरे पयलीं हें करपाचें ट्राय कोत्ताय जाय पेंडींग उरतालें. पूण हांवें सराक सांगलें जेन्ना हांवें लोकांक प्रॉमीस केलो आहा आनी म्हाका जावपाक जाय हिंगा, तेन्ना सरान खंय लागत तितलो फोन करून हेका तेका सांगून केलें. पूण तेजे बराबर खरेंच हांव वालोर दिता आमगे सिद्धू बाबाक, जो हांव ताका बेजार करतालें खरें सामकें हाटी लागून, पूण ताणें इंट्रस्ट घेवन वो म्हाका सांगलो, ताणें प्रॉमीस केल्लें आपूण तुका मातशा पयलीं कितें करून वाडोवन दितलो आनी तुका हें इनॉग्रेशन करपाक आपूण दितो म्हणून. सो सिद्धू बाबा खरें थँक्यू तुका. सरा म्हणून आमी थँक्यू म्हणूंक जाय, कित्याक सरांक इतलो सपोर्ट आहा म्हणून आमी इतलें मुखार काम करूं. पावळा आमी जायतें काम केलें, आमी तशें गटर केलो आतां रस्ते जाते. पूण सांगपाक बरें दिसता की सरान एक पासून आमी काम पेंडींग दवरला पावडा सद्या सांगलें काम सगळें जालें. आतां एक काम उरलां, आतां सरान सांगलां तें आमी परत 1-2 दिसां मदीं येतले. तेका आमी भायर मातशें कितें आहाय गव्हर्मेंटाचें ती जाल्लें ती पेंडींग आहाय ती आमी आतां थंय वचून काबार करपाक कोत्ताय. कित्याक तो इश्यू 1 वर्स जालो पेंडींग आसा. सांगपाक उमेद येता खरेंच सर हांव तुका आमी पावले लोकांक काळजांतल्यान देव बरो कर म्हणना. कित्याक हे रस्त्याक जावन इतले प्रॉब्लेम जाता आमकां आनी लोकांक पोटा बिटा वयता ट्युरिजम प्लेस हो. सो येताय वयताय तांकां सगळ्यांक कंप्लेन जाताय. सो म्हाका त्या कॉन्ट्रॅक्टाक बरी क्वॉलिटी हे करची आनी बरे भशेन आमकां रस्ते करून दिवचो. तशेंच कांय वस्तू आहाय हिंगा आमकां इतलें पावसां उदक भरता मुद्दम दाखयता हांव हें केल्यार तेन्ना आमकां एक कडेन गटर मारपाक हाडूंक जाय पडटलो. तेन्ना तुका हाडटा हांव मातशें आमकां तें खंयच्यान जाल्यार काडून आमी तें रस्तो काडून तो इतकून उडोवया आनी तें जातलो मग वापरा भाडकांक हांव उलयलां ते थोडे दिताय आनी थोडे पण सगळें आतां तयार जालें. सो कित्याक करून ते येळेर धरी आनी हाडपाचें. सो मुखार सदां तुजो आमकां आदार आसतलो अशें समजता. आज जे रस्ते जाता उरले ती काम आमकां सगळीं फुडले फाटी आमकां केलें तें मुखायलें करपा आसा तोय आमी करून उडोवया. सो इतलें सांगता आनी खरेंच सराक सिद्धूकूय आनी सगळ्या तितल्यांकूय काळजासान देव बरो कर म्हणटा. म्हणजे एक नाल्ल फुडारपणी काम सुरू करप म्हणजे आज तरी प्रत्यक्ष काम सुरू जावचें ना पूण तें आयज आमी प्रारंभ केले सारकें जाता तें आमी सुरवात करता. अशे हाचेर आमचे एक्चुअली इंजिनियर बाब महानंद शेख बाब बेंटो आसा म्हणजे सगळे आजी माजी नगराध्यक्ष बाब सायमन आसा गंजेचो आसा रंभाव आसा सगळे आनी सगळे ग्रामस्थ भावना भयणीनो म्हाका म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कितें काम उरलें अशें जर आमकां जर वस्तू आसलो तो म्हणजे भितरले रोड सगळे म्हाका एका कामांतल्यान सगळे रस्ते आमी कंप्लीट करता. तातूंतल्यान मागीर आनी परत आनी म्युन्सिपालिटीक आमकां काम उरना आनी तातूंत जवळ जवळ 10 रस्ते येता म्हणजे मास्तीमळ पासून थंयच्यान पूर्ण पाटणे हांगा साकून ह्या बारीक मोठे जे सगळे रस्ते आसात ते ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जावन वता. म्हाका ह्या कामा खातीर आमी जवळ जवळ 2,79 लाख रुपया खर्च करता आनी म्हाका सांगपाक आनंद जाता की ते आमी ह्या इलेक्शनाच्या पार्श्वभूमीचेर आमकां सगळ्यांक दुबाव येतालो ते जातले काय ना जातले आनी त्यामुळे कोण ते आमकां प्रश्न विचारतलो अशें आसलें पूण आमी ठरयल्लें की इलेक्शनाच्या पयलीं आमी हें काम कंप्लीट करतलें. शिवाय डांबराचो विशय आसा तुका पूण तरी आसा तो आमकां इमिडिएट तुमचेय कांय अडचणी आसा
म्हणजे त्या अडचणीचे मात करून जे आसा तुमी हें ताबडतोब काम करपाक जाय आनी तूं करतलो अशें हांव तुका म्हणटा. म्हाका दिसता की काणकोण म्हालाच्या बाबतींत जर विचार केले जाल्यार आमचे 2-3 कामां उरलेलीं आसा. ताचो आमी पाठोळा काल पयर आमी बसले. तातूंत एक विशय म्हणजे तावडी ब्युटिफिकेशन. आमी जी सुडामाच्या मार्फत आमी आतांच ताजे पाठपुरावो करपाक लागले आसा. प्रत्येकाक एक काम दिल्लें आसा. दुसरो म्हणटा तो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक जो आसा न्ही हाजो डेप्टी कलेक्टर ऑफ बिल्डींग आसा ताजें आमकां फावंडेशन स्टोन इमिडिएट आमकां सादारण फुडल्या 2 म्हयने घालप अशा विचार चल्लो आसा. फिश मार्केटाचें काम आमी सुरू करता. तेज्या पेक्षा समजा पावले बिचार वचपी रस्तो आसा की तोय रस्तो करप हें म्हजें स्वताचें टार्गेट. म्हणजे बरेच जाण तेंका लोक रस्तो दिना हें करिना लोकांनी उलोवन जो आसा न्ही ते सादारणशें आमी एक 2.5 ते 3 कोटी रुपया त्या कामा खातीर खर्च करता. ते पयलींच जावपाक जाय आनी म्हाका इतल्यान जर खंयच्याच प्रकारचें काम हांगा म्युन्सिपालिटीक उरचें ना. आनी त्याच प्रमाणे प्रयत्न आमी सगळ्यांनी केल्ले. म्हणजे कावन्सिलर आसात त्या वेळार चेअरपर्सन आसात बाकी सगळ्यांनी येवपा जाल्यार मान घेतलो आसा. लायटी संदर्भात आमची समस्याच ना. म्हणजे उदकाची समस्या हांगा त्या म्युन्सिपालिटीन तरी निदान ना आसा ना. खंय तरी केन्ना तरी चुकून खंय तरी प्रश्न येत पूण ते मेजर आमी त्या वेळाचेर म्हाका जवळ जवळ 20 कोटी करून मेळटली. सगळे मेजर लायन घातलेले आसा. आज कोणाक तरी डिलिव्हरी दिवपा संदर्भात खंय तरी काम करूं शकता. सगळे गजाली केल्ले आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की आमचे जे कावन्सिलर आसा सगळ्यांनी म्हणजे रमबाब आसतलो बाकी सगळ्यांनी म्हणजे सायमनबाब आसा अत्यंत मनापासून काम केल्लें आसा. आज आमचे कडेन बाक्कल ना. बाक्कल सुद्दां धडपडटालो म्हणजे बाक्कलाचे समर्थक सांगता की आज आमकां सगळ्यांक ताची याद उरता. अशा वेळाचेर बऱ्या तरेन काम करपाचो जो निर्णय आमी घेतलो तो आमी संपूर्ण मतदारसंघाचो अफेर जो विकास आसा त्या आमी खर्च कमी पडना. आनी त्याच प्रमाणे अजून जर कितें कोणाची उरली आसा जर जायती ते आमचे निदर्शन काडून दिवचें आनी जेणे करून जो आसा ते सगळे उद्योग आमी पूर्ण करपाक शकतले. त्यामुळे म्हाका दिसता दोगूय जाण तशे इफिशियंट आसा. आमचे एग्री इंजिनियर नवीन जर आसलो ताका बरो एक्सपिरियन्स आशिल्लो अशें हांवें म्हणटा. वेंटो बाबतींत आमकां खबर आसा आनी बाकीची टीम ताजी बरी आसा. त्या मुरली सगळें काम आसा ती आमी कंप्लीट करता. म्हाका दिसता आत्ताच हांव तांकां सांगतालो की आमकां अजून सादारणशें एक 20 कोटीची कामां करपाक आमकां कठीण कांय ना. फक्त काही रोड वायडनींग आनी बाकी सगळे मेजर आसा ते एखादे रोड नेरो असले ते कंप्लीट करपाचे. आनी त्याच प्रमाणान सगळ्या प्रकारचे सहकार्य म्युन्सिपालिटीचे सगळे नगरसेवक नगराध्यक्ष तांचे सगळ्यांक मेळटले. आनी जेणे करून जे आसा न्ही ते आमकां कालसून आमी केरी जो आमच्या अंडरग्रावंड थोडोसो हें उरिल्लें ताजे सगळे सपोर्ट करता काल आमी कंप्लीट केला. विशेष करून आमचो नडके जो रस्तो आसा तोय आमी सामको म्हणजे टॉप लेवलाचे म्हणजे PM लेवलाचे वचून आमचें जें एप्रोच काडलेलें आसा त्यामुळे ताजें काम आमी इमिडिएट सुरू करतले. म्हणजे खंयचीच गजाल अशी चुकून उरतली अशें ना. आनी त्या दृश्टीन प्रयत्न आमकां करपाक जाय. त्यामुळे हांगा प्रेस बंधू म्हाका आसा म्हणून हांव एक गजाल सांगता. आतांच कोण तरी काल म्हणजे ह्या सांग कोण तरी हाका म्हणजे म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आयलें म्हणून जें आसा न्ही अनेक प्रकारचे विशय येता कळ्ळें लक्षांत हाडलें. पण डिलिमिटेशन करप ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांत न्ही की फाटले ज्यो कोणी चुकी केल्ल्यो त्यो कोणी तरी करेक्ट केल्ल्यो बरोबर मरे सारकें मरे म्हणजे हांव ताचो म्हजे स्वता ताचो रोल कुसभर सुद्दां ना. हें क्लियर आसा. आनी फक्त म्हाका की केन्ना तरी गव्हर्मेंटाचेर डायरेक्ट डिस्कशन जाता की इक्वल जें करपा खातीर म्हणजे हेवटेन तेवटेन म्हणजे फाटली फावट हांगचे काडून थीं व्हेलें थंयचे काडून थीं व्हेलें म्हणजे त्या वेळाचेर हांव आमदार नाशिल्लो. आमदार अशें जे कोण आवाज करतात तांचेच समर्थक कोण तरी आमदार आशिल्ले बाकी ताणेंच केल्लें आसा. त्यामुळे कोण कितें उलयता त्या संदर्भात आमी लक्ष दिवचें न्ही. आमी सतत काम करपाचें. हांव तातूंत पडत ना खंयच्या कोण कितें करता. त्यामुळे लक्षांत धरपाक जाय. म्युन्सिपालिटी इलेक्शना प्रमाणे आतां अनेक जण एक्सायटेड जातले. एक्सायटेड जावपाचें जावं काम करचे वाले आमी काम करीत रावया. त्यामुळे कोणेच आमी फाटल्यान पडल्यान रावले ना. त्यामुळे ह्या दृश्टीकोनांतल्यान सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी संदर्भांतले काणकोण म्हालाचो विकास होच आमचें ध्येय आसा. ते पुर्ती करपा खातीर आसा न्ही नगरसेवक पासून नगराध्यक्ष पासून हांव स्वता धरून आसा आमी सातत्यान काम करत आसा आनी काम करीत रावता. थँक्यू. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.